नमस्कार. आम्ही आयच्या कामकाजाक सुरुवात करूया. सगळ्यात पयलीं प्रश्न फुडें धुकल्लेलो तारांकीत प्रश्न. I seek postponement of start LAQ number 34 tabled by Shri Glenn Tiklo MLA Aldona regarding amendments carried out to the Code of Comunidad which was supposed to be answered today will now be answered in the next assembly session. Next session. Okay. आयचो फुडें धुकल्लेलो तारांकीत प्रश्न. फुडलो प्रश्न पोस्टपोन्ड. फुडें धुकल्लेलो तारांकीत प्रश्न 7A विष्णू वाघ. आयचे तारांकीत प्रश्न क्रमांक 1 श्री किरण कांदोळकर. would like to ask question number 1B. Speaker sir, शापन दिल्याप्रमाणे स्पीकर सर, हांवें प्रश्न विचारलेलो की सेरुला कॉम्युनिदातीन कसल्यो इरेग्युलरिटीज आहा काय ना, तर उत्तर गावला हय म्हणून. पूण जेन्ना हांवें ताचें डिटेल मागला तेन्ना म्हाका योग्य रितीन डिटेल गावोंक ना. फकत एक 3-4 जे मॅटर आहा आनी जी आतां प्रश्न घातल्या उपरांत जे ह्या दिसांनी जाल्ल्यो आहा त्योच इरेग्युलरिटीज दाखयल्ल्यो आहा. स्पीकर सर, म्हाका माननीय मंत्र्याक विचारपाक जाय किंवा सांगपाक जाय की सेरुला कॉम्युनिदातीन गेल्या फाटलीं कितलींशींच वर्सां उण्यो 25 ते 30 अश्यो बेकायदेशीरपणान घडणुक्यो घडलेल्यो आसा. हांचे पुरावे आमचे कडेन आसा. उदाहरण एक सांगता हांव की साल्वादोर सिक्वेरा सर्वे नंबर 376 पार्ट 6 साल्वादोर सिक्वेरा म्हणून आनी डिटोसो लोबो हांचे भितर 28 मार्च 1997 एक एग्रीमेंट जालो स्पीकर सर. आनी जाग्याचे पोजिशन कॉम्युनिदातीन तांकां 22 एप्रील 1998 हो जो साल्वादोर आहा हांकां प्लॉट अलॉट केलो. हाचे एक वर्स पयलीं हांचो एग्रीमेंट जाता आनी एका वर्सा उपरांत कॉम्युनिदाद प्लॉट अलॉटमेंट करता. हाचें एक उत्तर दिवचें पडटलें माननीय आमच्या डेप्युटी स्पिकरान. तशेंच डेप्युटी CMन. तशेंच स्पीकर सर, हो जो साल्वादोर सिक्वेरा आहा हो 1999 एक्सपायर्ड जालो आनी ताच्या उपरांत PDAन 2005 तांकां NOC इश्यू केल्ली आहा. तशेंच सुकूर पंचायतीन तांकां लायसन दिल्लें आहा. हाचेर तुमी कितें इन्क्वायरी करतले? खऱ्यांनीच हाच्या मुळा मेरेन वचून इन्क्वायरी करतले काय ना हें माननीय मंत्र्यान सांगचें पडटलें. स्पीकर सर, जी माहिती आमच्याकडे हा ते प्रमाणे उत्तर दिल्लें आहा. हेज्या भायर सेरुला कॉम्युनिदाचे आनी कितें प्रॉब्लम आहा पळय ती तर नदरेक काडत दी जाल्यार तर चवकशी करूया. आता म्हाजें मत आहा की जे सरकाराचे नदरेक येयल्ले आहा पळय ते आमी माहिती दिल्ली आहा तेज्या भायरूय आनी आसा येता. तेजो अर्थ न्हू आनी भायर कांय ना. भायरूय आनी खूब गोश्टी आसो येता. तेजेच माहिती दिता त्या प्रमाणे चवकशी करूया. आता एब्सोल्यूट नो प्रॉब्लम. आतां साल्वादोर सिक्वेराक 2000 NOC दिल्ली PDAन म्हणटा ती PDA रेवन्यू डिपार्टमेंटा कडेन आसता. PDA टावन प्लॅनिंगा कडेन आसता. Let the MLA, Honorable MLA, give a complaint on that. We will investigate and take action if there is a criminal breach of... स्पीकर सर, हांवें जशें सांगलें की 25 ते 30 सुमार आमी अश्यो घडलेल्यो आमचे कडेन 25-30 आसा. दिवनी पूण म्हाका एक दिवपाचें आसा. आतां सुद्दां हांव दिवपाक शकता. ही जे साल्वादोर सिक्वेरा हांच्या नांवान जो घोळ घातलेलो आसा हो म्हाका तुमच्या टेबलार दवरपाक परवानगी दिवची. स्पीकर सर, आमी 4 केसी दिल्ल्यो आहा. तेज्या भायर कितक्यो केसी आहा पळय तितकेचे चवकशी करूया. काय प्रॉब्लम ना.
हाचेर फुडें वचून जो PDAचोय प्रश्न आहा माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगचें की हाचेर थरर इन्क्वायरी जातली वा ना. क्वेश्चन PDAचो ना, पण जर ताजी PDAन कोणें बोगस डिक्लरेशन मेल्ल्या मनशाचे, तो सांगता तो मनीस 99 मेलो म्हणून न्हय, मेल्ल्या मनशाच्या नांवार हे दिलें लायसन्सा. वील इन्वेस्टिगेट, बट यू विल हॅव टू, सिन्स द क्वेश्चन इज नॉट पर्टेनिंग टू टावन प्लॅनिंग, यू विल हॅव टू. स्पीकर सर, आता एक आमी घर बांदतले जाल्यार एका 4-5 डिपार्टमेंटां लागता. आता प्रत्येक डिपार्टमेंटाक जर आमी तशे क्वेश्चन विचारूंक गेले, पण थोडे क्वेश्चन जे आहा हे समजून घेवपाची गरज आसा. तक्रार दिवची डॉक्युमेंट लावन, हांव एक्शन घेता हाजेर. क्वेश्चन म्हणना हांव, म्हाका तक्रार सांगलें मुख्यमंत्री. बरें, हांव दितां. बरोबर. श्री निलेश काब्राल. Answered my question. I just wanted to ask whether a person who is dead, who has died in a certain year, and after his death, NOC can be given, especially in this case. There are so many other cases which has happened. So I would like to inquire, special inquiry on this after death. स्पीकर सर, प्रश्न म्हजो ना, तरी सुद्दां हांव ताका सांगता की डिपार्टमेंटाक तो मेला काय जितो आहा हें खबर नासता. जे लोक अप्लाय करता पळय, तांकां खबर आसता थंय की तो मेला काय जितो आहा. त्यामुळे तांच्यांनी एक तरी लिगल हेर म्हणून एप्लाय करूंक जाय, किंवा इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग कंप्लीट करून अर्ज करूंक जाय. पण सिन्स दीस इश्यू अपियर्स टू बी फ्रॉड फ्रॉम स्टार्ट, वी विल, यू गिव अस द डेटा वॉट एवर यू हॅव, वी विल डेफिनेटली डू एन इन्क्वायरी ऑन द फूल आस्पेक्ट ऑफ इट. स्पीकर सर, डिपार्टमेंटाक खबर आसना कोण एप्लाय करता तो, पूण सायन कोण करता तो इम्पॉर्टंट न्हू. मेल्लो मनीस सायन करूंक शकता काय कितें? ही डिपार्टमेंटाक आयज कळ्ळें की सायन ताजी फोर्ज केल्या म्हणून. मागीर तुवें सांगतकूच कळ्ळें न्हय, नाल्यार तो पर्यंत कोण कोणाच्यो सायनी डिपार्टमेंटा कडेन गोंयच्या 15 लाख लोकांच्यो सायनी बँकेन जश्यो ड्राफ्टाक आसता तश्यो नासता न्हय. बट डिपार्टमेंट कॅनॉट बी ब्लेम फॉर इट, बट हॅविंग ब्रॉट इट टू द नोटीस, we will investigate and charge sheet the person who has done the forgery. It is forgery. It comes under section 467, 465, 468. ताजे अंडर येता. The forgery will be investigated. श्री ग्लेन टिकलो. Speaker sir, I would like to ask the Honorable Deputy Chief Minister, in view of the serious allegations of irregularities in allotment of plots, shops, whatever, whether the government is contemplating to initiate investigation by competent investigating agency, and also whether the government is contemplating to order audit inquiry in the financial affairs of the comunidad. मातशें उत्तर दिवचें. Honorable MLA. स्पीकर सर, बाब किरण कांदोळकराक उत्तर दितना हांवें सांगलें, हांवें सरकाराचे नदरेक केल्ल्यो 4 केसी सांगल्यात. तेज्या भायर कितें आहा पळय, तेजी म्हायती तर माननीय आमदार म्हाका दीत, तेजेर चवकशी करून एक्शन घेवं येता. श्री रोहन खंवटे. स्पीकर सर, हो सिमिलर प्रश्न म्हजो आशिल्लो आयलो ना. बट ड्युरिंग स्टार irregularities like illegal allotment of plots, illegal development, encroachments हे सेरुला कोमुनिदादीन जाता, आनी सेरुला एक्चुअली पडटा म्हज्या हातून. कुडचडेचो आमदार विचारता. पूण बिकॉज म्हजो एकूच प्रश्न आसा. वन इज वेन एवर वी आर आस्किंग रिलेटेड टू दीस कोमुनिदाद क्वेश्चन्स आर बींग आस्क्ड टू द डिपार्टमेंट, आमकां केन्नाच उत्तरां मेळना. आतां सद्याची जी कमिटी अपॉयंट केल्ली आसा, तातूंत जे इल्ले लोक आसा ते फाटल्या कमिटीनूय आशिल्ले. आतां आय वॉन्ट टू आस्क आवर ऑनरेबल डेप्युटी CM whether he is in a position to give us the list of all the details of such irregularities happening in a time from before the next assembly you give us. But will you be able to give us the whole list with the existing type of committee which is there, same people? स्पीकर सर, माननीय आमदाराक माहिती कितें जाय ती म्हाका स्पश्ट करून सांगशी. म्हाका अमकी माहिती जाय ती हांव दिता तेका. आमी इलिगल जे आसा, इलिगल अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट किरणान घाला, डेव्हलपमेंट, एन्क्रोचमेंट कितें आसा ते लिस्ट मागलें. म्हाजे कडेन 4 विशय आहा, 4 विशयाची माहिती दिली हांवें. न्ही रिलेटेड सप्लिमेंटरी आम आस्किंग. किरण कांदोळकर म्हणटा तेजे भायर आनी 30 किरण म्हणटा सारकें आसा. हांवें ताका सांगलें म्हाका माहिती दी, हांव चवकशी करता म्हणून. स्पीकर सर, किरण म्हणटा सारकें आसा. दिता म्हटलां, पण आतां मागीर दितले न्ही तुमकां ते. न्ही कितें जाय तें माग म्हाजे कडेन, हांव दिता तुका. बरें आसा. फुडलो प्रश्न श्री अलेक्स रेजिनाल्ड. Permitted to ask question number 2A. Echo question. Because answer specific cluster. Speaker sir, whether this property 31/1, 32/1, answer dila ki there is it is subjudice mo.
Second question sub B in stating that whether no development will be done till further orders commentary. Yes, Samadila. I want to ask the minister, whether, in spite of this, there is any irregularity been done by the administration office or by the comunidad, any other this, because I have got relative questions to both. Is the minister aware whether they have committed any irregularity, or whether they have gone to Supreme Court to take the stay so that that irregularity becomes legal? Because administration office Supreme Courtaक गेला की ती म्हाका माहिती ना. आता तो म्हाका प्रश्न विचारता एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ते इरेग्युलरिटी केल्या काय म्हणून. हो प्रश्न जाऊ नजो, हो वेग जाता. अमकी इरेग्युलरिटी केल्या तो म्हाका विचारी येता, हय की ना ते हांव सांगूं शकता. कितें तरी इरेग्युलरिटी घडल्या हो प्रश्न कसो जावं शकता. How is it possible to ask a question like that? It becomes vague. You ask me a specific question, I give you a specific answer. In the part 3, in the part C, whether on 1/1/2013, then I must correct. Administrator of Kumdat has written a letter to town country planning asking for revised subdivision plan of 31/1. That is irregularity. Is the No, what is irregularity? You tell me, no? I answered you yes. yes Munda. yeah. Okay. Jenna tu yes munta, it is subsidies munta. Can a Kumdat send a letter? But a letter kid dalti sangtuka. I have got an answer of 31/2 that it is clearly shown. I have got an answer from forest minister that this land is in forest. Then there are no changes. Now the Kumdat has sent a letter saying that forest has been cleared. Iti only an irregularity ha forest clear kelmo Kumdat letter datta. First, there is a stay from the High Court that no development to be done. Second, there is a letter that there is no change in the forest land. Third, Kumdar letter datta ki e clear zalmun. Itani irregularity anen dakopa ulla. Because माननीय आमदारान म्हटलें हायकोर्टाचे स्टे हा म्हणून. तूं म्हाका हायकोर्टाचे स्टे केजेर आहा ती म्हाका वाचून दावूंक शकता. म्हाजे कडेन कॉपी आहा हांगासर. तुजे कडेन कॉपी आहा जाल्यार म्हाका खबर ना. हायकोर्टाची ऑर्डर वाचता हांव. Para number 3. In para 2 of the application undertaking tendered today, 7 to 15 respondents have stated until further orders are passed by the court in the present civil application, the said respondents shall not carry out any further development in the property surveyed under survey number 31/1, 32/1 of village Pilaran. This High Court Yeah, no development. what? No development should be carried out. By whom? By whom? By respondent number 7 to 15. Yeah. 7 to 15 कोण? These are the tenants of the property. Tenants of the property. Okay, let's come to तेंचेर the ऑर्डर हा, तेंच्यांनी काय करचें न्हू म्हणून. एडमिनिस्ट्रेटराचेर ऑर्डर खंय हा? and but okay, let us suppose there is no order. Now forest change kelna. Forest there is no changes in the forest area पडे हा ती काय क्लियर केलना. कुमदादीन केस लेटर धाडली की बाबा होय forest clear केल म्हणून. Because I have got the provisional NOC, I have got the revised plan also to show that they have done the changes in the plan. Now, how can they send the letter when there is no changes made in the forest? Or rather, when I get a reply that that the forest has been, there is no change, काही answer हा, forest answer हा, की इंतू काही changes केला नाही, forest land identify केला आमो by the committee. Because हो प्रश्नाचो भाग ना तरी आसतना हांव तो कितें सांगता पळय तेजी चवकशी करून ताका सांगता हांव कितें घडलां पळय तें. बिकॉज इट्स नॉट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. Part of the question, it is a Kumda irregularity. पूण Because फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या एनओसीचेर उलोवंक ना न्हू. but it's revenue. सांगता म्हूण सांगला मागीर तूं. It is revenue question. But you will see that action is taken. Will you assure? Definitely. Because why I am telling you? Because this person who is the administrator of Kumda is honorable tourism minister's OSD. That is why it is under cloud. Janna government ha, Janna minister ha. It is more so. That is why we are calling for inquiry. Basically, because there are irregularities cleared out. I have pointed out irregularities, and not once, twice I have moved question, and I have got the answers. That is why I want. ओके. Yes.